नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. फ्री आणि 24/7 लायटीच्या घोषणाचेर वीज मंत्री काब्रालाची केजरीवालाक चॅलेंज. केजरीवाल गोंयांत आयल्यार डिबेटीक काब्राल तयार. आपाच्यो खंय फटाशो. गोंयच्या राजकारणात येवंक तयार काय विचारल्यार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद पक्ष सांगता ते जबाबदारीक तयार. विनय तेंडुलकराचो जाहीर येवकार. भाऊच्या फुडारपणान खंय वावुरपाची उमेद. विरोधकांक फुडो करूंक भितात. अधिवेशन 10 दीस तरी जाय. विजयाची बीएसींत मागणी. माविन म्हणटा सगळे इश्यू हाताळटले. जाय जाल्यार ऑक्टोबरांत अधिवेशन. वास्को पोलिसांनी बोगमाळो शूटआउट केशींत दोगांक 12 वरां भितर उखल्ले. दोगूय यूपीचे. प्रॉपर्टी डिलांतल्यान कॉन्ट्रॅक्ट किलिंगाचो दुबाव. दोगांकय गुन्यांव कबूल. पुलिसांची तोखणाय. उटंगाराचो 5वो दीस. सेगीत उटंगारान मान्सून पूर्व कामां एक्सपोज. स्मार्ट सिटी पणजे बुडली. पिळगांव लायब्ररीची वणत कोसळ्ळी. सोमार मेरेन अलर्ट. सीजनल 55 इंच पार. सोशल मीडियार मुख्यमंत्र्याचो फेक अकाउंट. फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडून पैसे उधार मागपाचो प्रकार उघड. फ्रॉडाचो यत्न फसलो. मुख्यमंत्र्यान प्रकरण दिलें सायबर सेलाक. आणि बाबा शानाच्या घरात धुमशाणा घाली म्हूण मॅजिस्ट्रेटाच्यो आपाक नोटीशी. प्रतिमान केली रिजेक्ट. बीजेपी तोंड बंद करूंक सोदता. कायदो मोडूना. नोटीशी कित्याक? आपान केलो निषेध. केजरीवाल गोंयांत येता जाल्यार ताणें डिबेटीक येवचो म्हूण वीज मंत्री काब्रालाची पॉवर चॅलेंज 2. आप म्हणटा तशें लायट फुकट दिवप कशेंच शक्य ना. आपान दिल्ली फुकट लायट दिल्या. वीज कंपन्यांक 2000 कोटी देणे. ते आदी फारीक करचे. मागीर खंय उलोवचें. केजरीवालान डॉक्युमेंट घेवन खंय डिबेटीक येवचो. गोंय सरकार लोकांक कितल्योश्योच स्किमी दिता म्हूण काब्रालाची ग्राउंड झिरो जाप. म्हणजे रिणां करून फुकट दिवपाक कितें जाता न्ही. बँक तुका रीण दिता. तू पे करपाक जाय ते परतून. नाव सिन्स मिस्टर केजरीवाल इज इन गोवा, आय वुड लायक टू डिबेट हिम विथ him if he is ready to debate. After our challenge to the debate, he could discuss the power of Fukatita Manda. I am ready to challenge with facts and figures. Whether he is accepting the debate, ask him. I am ready. आम आदमीचो पार्टीचो चीफ मिनिस्टर दिल्लीचो येवन हांगा तरी फुकट दिता म्हणून सांगून म्हाका दिसता लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता. ह्यो रेटी ज्यो आसा ते फ्री दिता म्हणटा. एक सायडीन 300 युनिट फ्री दिता. दुसरे कडेन 6 रुपया आनी 8 रुपया आनी 12 रुपया आनी 14 रुपया चार्ज करता. गोंयचो सरकार इलेक्ट्रिसिटी जी आसा ती सबसिडायज खंयचे तरी एक सेक्शनाक दिना. इट इज गिवन टू द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल. आनी आमी गोंयकारांचे घरा कडेन एक टीव्ही, एक फ्रीज, 2 फॅन ह्यो गोश्टी आसात जे लायट जनरेट करतात देशांत. वी डोंट हॅव एनी आउटस्टँडिंग टुवर्ड्स देम. आनी आमकां वयल्यान वी पे देम इन टायम and we get a subsidy for paying in time. This is the only one of the only states. As far as Delhi government has subsidy दिवन 2000 कोटी generating company दिवपाचे आसा. आणि हे 2000 कोटी दिना जाल्यार केन्ना तरी लायट डिस्कनेक्ट करतले. आणि चडशे म्हाका दिल्लीचे लोक आसतले ही जी सेकंड होम, थर्ड होम आणि फोर्थ होम घेवन रावलेले आसा. म्हणजे यांच्या खातीर हो स्कीम काडटा आसतलो. आमी वेरियस स्कीम्स करता जे एका डिजर्विंग लोकांक आसा. गोंयांतूय 24 वरां लायट आसताच. पावसान झाडां पडल्यार थोडे कडेन लायट वता म्हण काब्रालाचो दावो. सध्या अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चल्लां. सरकाराच्यो कितल्योश्योच स्किमी योग्य लाभार्थ्यांक मेळटा. प्रायोरिटी इज टू डेव्हलप गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर गोवा. 24 hours. इट इज नॉट बिकॉज वी आर इनएफिशियंट. इन द फेअर सीजन जेन्ना पावस आनी वादळ ना, वी आर एबल टू गिव ऑलमोस्ट 24 hours इलेक्ट्रिसिटी टू एव्हरीबडी. इट इज अ फॅक्ट. आमची ऑलमोस्ट 1000 कोटीची कामां अंडरग्राउंड केबलिंगाचे टेंडर
आता बोक्सकडे आज थोडे क्लिअर केल्ले आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. श्रीपाद भाऊचे जाहीर शिनाल गोंयच्या राजकारणात परत सक्रीय जावंक तयार असं काय विचारल्यार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ म्हणटा पक्ष दिता ती जबाबदारी घेवंक तयार. पक्षाचो आदलो प्रदेश अध्यक्ष खासदार विनय तेंडुलकराचो ताका येवकार. भाऊच्या फुडारपणान तळागाळांत काम करपाची खंय उमेद. असल्या फुडाऱ्याक येवकार म्हणून विनय जाहीर पोस्ट करून मेकळो. सध्या विधानसभा वेंचणुकांचे हालचालींक नेट. विधानसभेची वेंचणूक लागीं पावता तसो एक स्ट्रॅटजी आणि काउंटर स्ट्रॅटजी सुरू. बीजेपी फ्रॅग पॉयंट घट करपाचे तयारेक लागल्या. BL संतोष आणि सीटी रवीन गोंयचो रिपोर्ट निकतोच दिल्ली पावयला. उपरांत आर्लेकार हिमाचलाचो राज्यपालूय जालो. उरला लक्ष्मीकांत पार्सेकार, ताचेच जोडयेचो आणि तोडीचो प्रदेश बीजेपीचो आद्य खामो. श्रीपाद भाऊ केंद्रीय मंत्री म्हणून सध्या जबाबदारी सांबाळटा. गोंयचे पक्षीय राजकारणात तसो तो हालीं वर्सांनी थेट एक्टिव्ह ना. उत्तर गोंयांत भाऊक बरेपैकी तेंको आसा हे खासदारकीचे वेंचणुकेत स्पश्ट जाला. आता विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भाऊ गोंयच्या राजकारणात परत येता काय म्हूण चर्चा जावंक लागल्या. निमीत खासदार विनय तेंडुलकराचो फेसबुक पोस्ट आणि भाऊचो फाटल्या सप्तकभरात अकस्मात वाडिल्लो मिडिया एक्सपोजर आणि कार्यावळी. राज्यपालाचे सोपूतविधी सावन टोकियो ऑलिंपिक जागृताय मोहिमेचे लॉन्चिंग ते मुसंडेचे उक्तावणा मेरेन भाऊ गोंयचे मिडियान राजभवनार भाऊक सरळ गाठून विचारले. भाऊ म्हणटा पक्ष दिता ती जबाबदारी घेवंक तयार. सध्या केंद्रीय टुरिझम आणि पोर्ट शिपिंग राज्य मंत्रीपद सांबाळपी भाऊन मिडियाचो तर्क सरळ न्हयकारलो ना आणि पक्षाच्या नांवान जबाबदारीची तयारी दाखयली. तुमकां दिसना तुमी खूब वर्सांनी दिल्लीन आसा, आता तुमकां गोंयांत गरज आहा म्हणून तुमची जी जबाबदारी दिता थंय काम आमी करप ही आमची प्रथा आसा. आनी त्यामुळे जी जबाबदारी पक्ष दिता ती जबाबदारी सांबाळपाची आणि बरे रितीन थंय काम करपाचें इतलेंच आमकां त्याच हितूंतल्यान आमी काम करता. तुमकां इच्छा येवपाची गोंयांत? इच्छा म्हणून म्हणलें इच्छा वैयक्तीक इच्छे कांय ना. पार्टी कितें ठरयता तें आमी गुपचूपपणी करप, व्यवस्थीत करप इतलेंच आमकां खबर. सो इफ पार्टी एग्रीज देन यू आर रेडी टू कॉन्टेस्ट सर? पार्टी ठरयतली. भाऊ तुम्ही भारतीय जनता पार्टीन सिनियर मोस्ट अशें म्हणटात तशें, पूण तुम्ही सिनियर मोस्ट आसून तुम्ही पार्टी कडेन अशें क्लेम बीन करताय की आमकां तुमकां इच्छूक आसा? पार्टी दिसता म्हजी सर्वीस दिल्लीक जाय, तांकां दिसलें गोंयांक जाय, ते सांगतले. सांगले नंतर आमी जावन केन्नाच पक्षा कडेन आतां पर्यंत जी ज्या पदाचेर ताणें आमची नियुक्ती केली आमी जावन सदांच केन्नाच मागलें ना. जी कितें जबाबदारी ती केली आनी पक्षाक दिसता तेच आमकां करूंक जाय. सर सपोज तुमकां चान्स दिलो जाल्यार तुमची तयारी आसा? ते मानलें न्ही खंय दिलो ना दिले जाल्यार काम करपाची तयारी आसा, दिल्यारय काम करपाची तयारी आसा. भाऊचे हे उतर मिडियाचेर वता थंय आसा. आदी सावन ताचे फुडारपणा सकयल वावुरपी गोंयचे ब्रिगेडीक आशा जाली. भाऊ सगळ्यांक सांबाळून घेवपी, कोणाक दुखयना म्हूण ताची इमेज. पक्षाचो आदलो प्रदेश अध्यक्ष सध्याचो खासदार विनय तेंडुलकर तर भाऊ गोंयचे राजकारणाक जाहीर येवकार दिवन मेकळो. विनयाचो हो पोस्ट. भाऊ गोंयचे राजकारणात परत येता आसत जाल्यार खंय ताचे सारकेल्यांक वावराक आनीक उमेद. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकार विरोधकांक फुडो करूंक भिता. अधिवेशन 10 दीस तरी जाय म्हणून विरोधकांनी विधिमंडळ कामकाज समितीचे बसकेंत नेट धरलो. सरकार खंय मायनिंग, पर्यावरण, म्हादय इशूंक फुडो करूंक भिता म्हूण अधिवेशन गुटलायतात. विधिमंडळ कामकाज मंत्री महाविन म्हणटा सध्या सगळ्याक 3 दिसांचीच अधिवेशनां जातात. जाय जाल्यार ऑक्टोबरांत परत घेवं येता. विधानसभेचें अधिवेशन 28 ते 30 जुलय. सरकारान इतली स्कॅमां केल्या आनी ऑन गोईंग स्कॅमां सरकाराची इतली चालू आहा. सरकार आपल्याक डिफेंड करूंक हावजांक शकना म्हणून 10 दीस करपाचें सेशन ते आज 3 दिसांचेर हाडिल्लें आहा. आमी ताका विचारलें 3 दिसूच कित्याक, 3 वरां कित्याक न्ही, 3 मिनटां कित्याक न्ही? कित्याक आमकां दिसता हें जें सगळो टुकेनिजम चल्ला, ताणें लूट मारला, सरकार लूट मारीत आहा आनी आतां ते हें लास्ट सेशन करून असेंब्ली करूंक सोदता. अशें बी कितें विशय येयल्लो की कोविड सिच्युएशन इम्प्रूव जायत? कोविड सिच्युएशन तो म्हणटा आतां इम्प्रूव जावं ना. 4% पॉझिटिव्हिटी रेट आहा म्हणटा. हांवें म्हणलें तुजो प्रेसिडेंट कित्याक येवपाक आयिल्लो हांगा? पॉझिटिव्हिटी रेट जर इतली आहा जाल्यार हांगा कित्याक येतात? असेंब्लीन एक्सपोज जातले म्हणून भितात. डिस्कस बी जाल्लो. आमी ताका सांगला असेंब्ली, तो म्हणटा आमी ऑक्टोबरान घेवया, पूण हें कितें एक बयल्या कॉमेंट, नो कमिटमेंट. सगळ्यांक खबर आसा पॅन्डेमिका लागून 3 दिसाचे अधिवेशन आमी घेता. आता फ्रायडे प्रायव्हेट मेंबर्स डे
पण तरी आसतना आमी 7 झिरो मेन्शन म्हणजे आमी इन्क्रीज केला आणि 4 कॉलिंग अटेन्शन. ओके. So that opposition has equal opportunity to raise issues and नाल्यार कॉलिंग अटेन्शन 2च आसताली म्हणजे 3 केले आता 4 केला. ओके. झिरो मेन्शन 7 केला म्हणजे काय जे रेज इश्यू करपा जाय ऑपोजिशनाक संधी मेळपा जाय ती आमी दिल्ली आसा. तांकां आमी सांगला आख्खे देशान जे कडेन सेशन जाल्ले आसा खंयच 3 दीस मायज खंय करूना. सो आमी तीच प्रोसिजर फॉलो करता. पॅन्डेमीक जाले इवन आमी इतले सुद्दां सीएमान एक टायमार सांगले तुमकां जाय जाल्यार ऑक्टोबरान करुया सेशन. वास्को पोलिसांनी बोगमाळो शूटआउट केशींत 12 वरां भितर दोगांक उखल्ले. दोगूय यूपीचे रावपी मुंबयचे म्हूण सध्या कळना. प्रॉपर्टी डिलांतल्यान कॉन्ट्रॅक्ट किलिंगाचो दुबाव. SP पंकज सिंग म्हणटा दोगांनी गुन्यांव कबूल केला. खून नेमको कित्याक ताचो तपास चल्ला. फुडलें उलोवंक SP तयार ना. मुख्यमंत्री पोलिसांची तोखणाय करता. न्यू वाड्यार काल शूटआउट जालो. न्यू वाड्यावेल्या अमर नायकाचेर फायरिंग आनी तो चिखले हॉस्पिटलांत उपचार घेतना सोंपलो. पुलिसांची सुत्रां सांगता त्या प्रमाण कॉन्ट्रॅक्ट किलिंगाचो प्रकार. प्रॉपर्टी डिलाचो खंय दुबाव. हल्लो सारको फिल्मी स्टायलीन. 2 जाण रेंट कारांत आयले. एकल्याचेर गुळी घाली. दुसरो फायरिंगेंतल्यान कसो तरी साल्वार. थंयच्यान पळ काडटना आरोपीच्या गाडयेक एक्सिडंट. गाडी मोखली थंय सोडली आनी फुज्जो. राती उसरा खंय तांकां पुलिसांनी त्याच वाठारांत धरले. शुक्रारा SP वास्को पुलीस स्टेशनार पावलो. मात तो कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग आनी खुना फाटल्या हेताचे सद्याक कांयच उलयना. That is in the morning hours. We were able to arrest both the assailants who were involved in yesterday's case. Their names are Shubham Singh and Shailesh Gupta. They are natives of Uttar Pradesh and they both live in Mumbai, and they came to Goa on the invitation of one of their friends, whose name we are further investigating into. We have got police custody remand of both the accused for 7 days. So they are being further interrogated, and we hope to make the whole story clear. The motive is being ascertained. The persons, there is a possibility that more persons are also involved in the conspiracy. 12 वरां भितर शूटरांक उखल्ले म्हूण पुलिसांची तोखणाय. फायरिंगाच्या बाबतींतलो जेणी फायरिंग केल्ली त्या दोगांय मनशांक आमी विदीन 24 hours अरेस्ट केले. हांव म्हज्या सगळ्या पुलिसेचें कॉंग्रेच्युलेशन करता. दोज वर म्हणजे सामके खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता आनी खूब बेगीन, कारण पुलिसांचेर लोकांक जे टिका करता ताका टिका करपाक खूब सोंपें. खंयचोय क्रायम जाता बट तो क्रायम डिटेक्शन विदीन 24 hours जाता पळय न्हय. आनी वी वॉन्ट टू कॉंग्रेच्युलेट द पुलीस. क्रायम कोण करता हें पुलिसेच्या हातान कांय नासता, बट क्रायम डिटेक्शन हें पुलिसेच्या हातान आसता. गोंय दिसान दीस क्रिमिनल माफिया डेस्टिनेशन जायत आसा. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीचे ट्वीट. नवो राज्यपाल सोपूत घेता आनी त्याच दिसाही असले कर्म ही खंय लक्षणां बऱ्याची न्ही. स्टुडंटा खातीर विक्रम नायक. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया.
Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. उटंकाराचो 5वो दीस. पालिका पंचायतींनी मान्सून पूर्व कामाचे दिवे एक्सपोज. वता वता थंय बुट्टी. कांपाल मिरामार रस्तो उदका पोंदा. स्मार्ट सिटी पणजेंत धोपर भर उदक. पिळगांवां युवक कला मंच लायब्ररीची वणत कोसळ्ळी. ताळगांवां कामरा भाटांत घरांनी उदक घुसलें. IMDचो सोमार मेरेन अलर्ट. 24 वरांत 2.5 इंच पावस. 5 दिसांत 18 इंच. सिजनल 55 इंच पार. फाटल्या सोमारा सावन उटंगारान नेट धरला. एकसारक्या गोग्यांनी शारा लागसारच्या आनी शारांतल्या रस्त्यांचेरूय बुट्टी. वता वता थंय शेतां पुरयल्ल्यान शारांनी बुट्टी. पणजे स्मार्ट सिटींत आयिल्ले दिसा दोपरभर उदक. रस्त्यार बुट्टी. कांपाल मिरामार रस्तो उदका पोना. कामराबाट ताळगांवां गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्साच्या वाठारांत उदक. लोकांच्या घरांत बुट्टी. We are here in Kamrabat. Ata, if you can see all these buildings, these are all government complexes. So you can see, half of them work in municipality. आता तुम्ही पळयला तेंच्या घरांनी सगळे उदीक या. दर वर्सा हीच परिस्थिती. A situation every year ha. Every year same situation ha. Creek is the most important thing the साफ करपाक जाय. आमी केन्ना सन इता बाबा बजेट दरात क्रिकाक लागून. पूण कोण ऐकना. राईट फ्रॉम तालिगांवचे उदक येता फ्रॉम नगाली सायड आता डायरेक्टली पणजे वयताय. ई कनेक्शन आता लोकांक हिंगा सोरोप येता मागीर डेंग्यू जाला लोकांक. कोण केअर करता तांकां. पेडणे ITI ते मार्केट मेरेनचो रस्तो भिरांकूळ जावपाक लागला. राखणे वणत ना. रस्त्याचे कोडो कसूंक लागल्यात. तशेंच पेडण्यांतले कांय रस्त्यांचेर देगणावयली माती फातर रस्त्यार येवंक लागल्यात. पेडणे ITI कडल्यान मेन बाजाराक वचपाक एक वाट आसा आनी थंयसर तुमी पळोवंक शकतात प्रोटेक्शन वॉल ना. आता पावसाळ्याच्या दिसान जे वॉल आसा ते वॉलाचे जे सायडीक जे गुणे आसात ते घसरपाक लागलेले आसा आनी खाला पाणी व्हांवता आनी त्या खातीर जे लोक हांगाच्यान ट्रॅव्हलिंग करता खूब कठीण परिस्थिती आसा. हांगा फक्त काठी उबे करून ताका पट्टी मारलेली आसा. पूण हांगा प्रोटेक्शन वॉल बांदपाची खूब गरज आसा. जर असो जर पावस जर पडत रावलो जाल्यार फुडल्या दिसा जाल्यार हांगा खूब व्हडलें लुकसाण जावं शकता. शेगीत 5-6 दिसांच्या पावसान फुगून पालसणां वणटी कोसूंक सुरू. पेगांव दिवचले युवक कला मंचाचे लायब्ररीची वणत कोसळ्ळी. 2 वर्सां फाटीं लायब्ररी जे सुवातेर आशिल्ली थंयची वणत कोसळिल्ली. उपरांत ती दुसऱ्या एका घरांत शिफ्ट केल्ली. आतां थंयची वणत कोसळ्ळी. गोंयचे वेधशाळेन सोमार मेरेन उटंगाराचो ऑरेंज अलर्ट दिला. मंगळारचो ऑरेंज परत दाट पावसाचो येलो अलर्ट केला. फाटल्या 24 वरांत सुमार 2.5 इंच पावस पडला. एकूण 55 इंचाक तेंकलो. 5 दिसांत 17-18 इंच पावस. नुस्तेकारांनी दर्यांत वचचें न्ही म्हूण शिटकावणी. खोल उदक पालसणाचे सुवातींनी रावचें न्ही म्हूण लोकांक IMDची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फेसबुकार फेक अकाउंट करून फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडप. मेसेंजराचेर चॅट करून पयशे मागपाची मोडस ऑपरेंडी कितलो तेंपूच चलता. आतां प्रकरण खुद्द मुख्यमंत्र्याचेर आयलें. ताच्या नांवान तोपी घालपाचो यत्न. 30,000 धाड. 2 वरांत परत दिता म्हणून मेसेज. जाका धाडला तो सादूर जालो. ताणें स्क्रीनशॉट पब्लिश केलो. मुख्यमंत्र्यान प्रकरण सायबर सेलाक दिलां. गोंयांत सोशल मिडियाचेर लोकांक नाडपाचे प्रकार वाडत आसात. नव्यो तकल्यो. ह्या दिसांनी फेक अकाउंट करून फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडप आनी मेसेंजराचेर पयशे उधार मागपी फ्रॉडस्टर एक्टिव्ह. खुद्द मुख्यमंत्र्याचो फेक अकाउंट केलो. ताच्या नांवान पयशे मागिल्ल्यान प्रकरण एक्सपोज. जेका धाडले तो सादूर आशिल्लो. ताणें थंयचे थंय मेसेंजराचेर चॅटिंग स्क्रीनशॉट मारून वाऱ्यार घाले. मुख्यमंत्र्यान केस काडून सायबर सेलाक दिल्या. फेसबुकार न्ही तुमच्या नावान पयशे मागत जाता. फेक अकाउंट कितें तरी हॅक केला. म्हजो ओल्ड खंयचो तरी एक फेसबूक आशिल्लो. ऑलरेडी हांवें कंप्लेन दिल्या आनी हे करता.
इतले मजगती आदलो आमदार सुभाष फळदेसायाच्या नावान सोशल मिडियाचेर पैसे मागपाचो यत्न. शुक्रारा फायनान्साची RXLचेर मिटींग जाली. थंय 30 जून मेरेनची 25 लाखां मेरेनची बिलां खंय क्लियर करून घेतल्यात. फायनान्साची रुटीन जी मिटींग घेता मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आमी 30 जून पर्यंत बिलो 25 लॅक्स अबाउट 25 लॅक्स सगळ्यांची बिलां क्लियर करपाक घेतल्या. मायनर कितें उरला पयलीं ते फायनल करपाक घेतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकर. आमदार बाबाशानाच्या घरात नुवें धुमशण घाली कायदो मोडलो म्हूण जिल्लो मॅजिस्ट्रेटाची नोटीस आपाच्या प्रतिमान रिजेक्ट केली. कुडतरे पुलीस नोटीस घेवन प्रतिमाच्या घरा गेल्ले. ताणें नोटीस वाचली आनी परत दिली. कायदो मोडूना नोटीस कित्याक काय म्हूण उपराठो प्रस्न. BJP खंय ताचें तोंड बंद करूंक सोदता. मामरेकय नोटीस आपान निशेध केलो. पक्षांतराक 2 वर्सां जाली म्हूण त्या दिसाची याद करून दिवंक आपान कांय आमदारांक तांचे घरा वचून केक दिवपाची गांधीगिरी सुरू केल्ली. आपाचे प्रतिमा बाबाशानाचे घरा नुया गेल्ले कडेन बाबाशानाचे समर्थक आनी आपवाल्यांचे पेटले. तांतयां टोमाटांचो फार. उपरांत कुडतरी पुलीस स्टेशनांत प्रतिमा आड FIR जालो. आतां जिल्लो मॅजिस्ट्रेटाची नोटीस घेवन कुडतरी पुलीस प्रतिमाचे घरा पावले. प्रतिमान नोटीस वाचून परत दिली. नोटीस घेवंक ना. अनलॉफुल असेंब्ली आनी ताका लागून वायलेशन ऑफ ऑर्डर इश्यूड बाय डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट ताका लागून ऑफेन्स अगेन्स्ट प्रतिमा इन 100,000 सो ताका लागून नोटीस सर्व करपाक आयिल्लें बट शी रिफ्यूज टू टेक द नोटीस. कित्याक घेवना काय शी क्लेमिंग दॅट इज अ इल्लिगल नोटीस. कायदो मोडूंक ना. नोटीस कित्याक घेव. बाबाशानाचे घरा डिस्टन्सिंग पाळून गेल्ले. बाबाशानाचे लोकांनी बोवा गेल्ल्यान खंय सगळो प्रकार घडलो. I went to the notice. The notice, there were like sections which were imposed on me. Section 143, violation of law. Then there was section A169 or 189. That was, I think, another section for violating law during the COVID norms. So I don't know. And in section 269, I guess spreading disease. Well, I have refused to take the notice, and it's on record, and I'm admitting it. There were another 8 to 10 of us, and we had gone maintaining social distancing. The press, the media brothers were there, and the whole world today have seen who came barging on us. It was Babashan's wife, the MLA of Nuyam, Babashan's wife, Frida Disa, came barging with a mob of more than 70-80 people. BJP खंय ताचो आवाज बंद करूंक सोदता. This is a harassment done by the BJP. हेच्या पयले अशेच नोटीसी आयल्या. हांवें नोटीस रिसीव करून कोर्टांत हांवूच गेलां. बेल हांवेंच घेतल्या. 10 फावटी म्हाकाच फावटी मारपाक पडल्या. सो इनफ इज इनफ. प्रमोद सावंत, यू आर डुईंग दीस टू सप्रेस माय वॉयस. यू आर डुईंग दॅट टू स्ट्रँग्युलेट माय वॉयस. आपाचो फुडारी राहुल मामरेकूय नोटीस. आप म्हणटा गुन्यांव केला तांचेर एक्शनूच ना. सरकारी यंत्रणेचो BJP गैरवापर करता. बायलांचेर हात उबारलो म्हणून जेन्ना आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ता आनी लिडर थंयच्या स्थानिक आमदारा कडेन माफी मागून घेवपाक प्रोटेस्ट काडलो तेन्ना आमी पळयलें की दुसऱ्या दिसा आनीक व्हडलो हमलो जालो. आनी हे पुलिसाच्या दोळ्या समोर, मिडियाच्या दोळ्या समोर जालें. केस एक रजिस्टर जाली. पूण कोणाचेर केस रजिस्टर जाली? ज्यांनी हमलो केलो तांचेर केस रजिस्टर जावंक ना. ज्यांचेर हमलो जालो तांचेर केस रजिस्टर जाली. बाब राहुल मामरेचे आसा तांच्या घरा येवन पुलिसांनी एक नोटीस दिली. बाय प्रतिमा कुटिनो ताका सुद्धा नोटीस आयली. आमकां खात्री आसा कित्याक सगळो एविडन्स व्हिडिओचेर आसा. वी आर कॉन्फिडंट की ह्या केसीन कांयच तत्वां ना. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. भुरग्यांक ऑनलायन क्लासीक रेंजीच्या इश्यूचेर मोगोचें मिशन. मोगोवाले म्हापशें उपजिल्लोधिकाऱ्याक मेळ्ळे. भुरग्यांक फ्री स्मार्टफोन वायफाय दिवचे म्हूण मागणी. परिस्थिती जाग्यार घालूंक 15 दिसांचो प्राझ ना जाल्यार आंदोलन. जीत आल्लेकार साटेलकार कार्यकर्त्यांक घेवन पावले. दिवचले दीपक आशिल्लो सुदीन आजय ना. नीडी स्टुडंट हा तरी ज्या स्टुडंट्सांक गरज हा ते स्टुडंट्सांकूय गव्हर्मेंटान स्मार्टफोन प्रोवायड करचे हे असे आमी 3 ते 4 डिमांड आमी डेप्युटी कलेक्टराक दिल्यात. रानान बसतात खंय तरी फुटपाथचेर बसतात रातचे बी. कित्याक इंटरनेट ना म्हणून न्ही. सरकार कितें करता?
तुम्ही इंटरनेट मोबाईलचेर ऑनलायन म्हणटात, पण ऑनलायन करचे पयलीं तुम्ही बाकीची सगळी व्यवस्था करूंक जाय न्ही. ऑनलायन स्कुलींग केला तेचेर नेटवर्क कनेक्टिविटी खातीर प्रॉब्लम आहा, ताका लागून आमी स्वता डिसिजन घेता. हेचे अर्थ असो जालो की सरकारान हे पयलीं करूंक जाय आसलें, हो तेंचे लिडर्स कोण आहात, हो मिनिस्टर्स कोण आहात तेंच्या रुलींग गव्हर्मेंटान, तेंच्यांनी हे इनिशिएटीव घेवन हे असले प्रोविजन करूंक स्टार्ट करूंक जाय आसलें आपल्या स्वताच्या हेचेर. ना सरकार करतलो, टेंडर काडटले, टेंडराचे जातले, तसोच भुरग्यांनी कितें करप. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान खंयसर तरी हें करून फुडें सरोन हे जाता तितल्या भुरग्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून दिवपाक. दिवचले मोगोवाल्यांक घेवन दीपक ढवळीकार उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिवंक पावलो. थंय नरेश सावळ मात दिसलो ना. दिवचले खातीर खंय खासा स्ट्रॅटेजी चल्ल्या नरेश मोगोचोच. हे सरकारान बेगिनात बेगीन आतां जें कितें ऑनलायन चल्लां तें बंद करचें आनी सुविधा सगळ्यो दिवच्यो भुरग्यांक आनी ते सुरू करचें. पयलीं लॅपटॉप दिताले, युनिफॉर्म दिता, बुकां दिताले, लॅपटॉपाचे जाताले 30-40 हजार रुपया. आज एक मोबायल दिवपाक तुमचे कडेन धोरण ना, तुमचे कडेन स्कीम काडपाक जायना. तुमी 2 वर्सां जालीं आज कोविडा लागून भुरग्यांची शाळा बंद आहा. ते 2 वर्सां शिक्षण खातें करता कितें, सरकार करता कितें असो प्रश्न निर्माण जाता. आज मुळगांवां काल एक शाळा पडली ऑनलायन शिक्षणां, छप्पर बसून पडले. पण हें ऑनलायन शिक्षण म्हणजे शिक्षणाचे म्हाका दिसता शिक्षण खात्याचे किंवा सरकाराचे किंवा मुख्यमंत्र्याचे ह्या शिक्षणाचेर अजिबात लक्ष ना. निवडून येवपाक बिचोलेक मोगो पक्षाचो झेंडो परत येवचो ह्या खातीर आमचे प्रयत्न चालू आसा आणि नरेश आमचे बरोबर आसा. आज तो आउट ऑफ स्टेशन गेल्लो आसा आणि समिती सगळी आमचे बरोबर आसा. कुंकळ्ळेचो आमदार क्लाफास विधानसभेक रावल्यार बीजेपीच्याच तिकेटीर ना जाल्यार ना, अपक्ष वा दुसऱ्या खंयच्याच पक्षाचे चिन्हार रावचो ना म्हूण ताणें स्पश्ट केलां. आपणें आमदार म्हूण बरें काम केलां, बीजेपीचेर विश्वास आसा. ओपोजिशनांत आसतना कसलींच कामां खंय जायनाशिल्लीं, ताका 0 लेखताले. उदरगतीक म्हूण तो खंय बीजेपींत गेलो. हांव म्हणा पार्टी डिसायड करतना पार्टी डिसायड करतली बाब कोणागे काम सुविधा आसा, कोणा टिकेट दिल्यार जिखतलो ते पार्टी डिसायड करता. ते सर्वे करून तेन्ना फायनलायज कोताय. हांवें कितें केलें तें हांव जाणा मुगे डेव्हलपमेंट हांव न्यू न्हू, आमचें जायतें हें आसा काम आसा. आनी आतां मुगेले बीजेपी येवन मुगे भरपूर डेव्हलपमेंट जाता. तरी आसतना आनी जायत जावपा आशिल्लें, कोरोना लागून मातशें फाटीं उरलें. सो आनी 1-2-3 म्हयन्यान मुगे सगळीं कामां घेतली ती कंप्लीट जातली. न्यू कामां हांव फावंडेशन इन्स्टॉलमेंट घातलो. 40 आमदारांतलो तो खंय एकलोच ज्याचे ओपोजिशनात एकूय काम जायनाशिल्लें. हांव एकलो MLA आउट ऑफ 40 हांव सपोर्ट जातालो. कित्याक मुगे एक काम जायनासलें. हांव ओपोजिशन आशिल्लें लास्ट 2 वर्सां. कित्याक मुगे सगळें काम आडावन दवरतालो. तो तुमकां खबर आसा कोण आडावन दवरता ते कित्याक ते. सो म्हाका झिरो करपाक केलो तेणी. दुसऱ्या खंयच्याच तिकेटीचेर रावचो ना, रावल्यार फक्त बीजेपीच. सो म्हाका बेज आसा हिंगा कुंकळ्ळ्यां बेज आसा. कित्याक बीजेपी एक आमदार येयल्लो केंद्र पार्टी म्हज्या पयलो राज्यान आसलो. सो हिंग बीजेपी जिखपाक बेज आसा. सो आमी कितें आनी आमची थोडी ओट थिंग्स प्लस जालें जाल्यार हांव कितल्या 2000 वता हांव जिखपाक शकता. आनी हांव मुगेलें कित्याक मुगे टिकेट दिल्यार हांव बसतलो बीजेपीचेर. दुसरी पार्टी हांव बस इंडिपेंडंट ना, दुसरी पार्टी ना. मुगे फायनल डिसिजन हांवें पयलीं काली हांवें दिला. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. पालिका वाठारांतल्यो न्हंयो सांबाळूं येता जाल्यार DMAन पळोवचें म्हूण गोवा कॅनाची सुचोवणी. म्हापशें तार न्हंयत डॅब्री आनी हेर कोयराचें मोठ्या प्रमाणांत डंपिंग जाता तें बंद जावंक जाय म्हूण गोवा कॅन मागता. म्हापशें वाठारांत बुट्टी मारले उपरांत गोवा कॅन, DHS, अर्बन हेल्थ कांय संस्था आनी खात्यांचे टिमीन जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें. On particularly, of course, some have been passed regarding waste management that is coming in slowly. But in terms of maintaining of water bodies and such other things, there may be need. So we are also asked DMA to look at it. Where a river passes through a municipal area, what is the responsibility? There may not be something in writing. Okay. Now, as you know, in terms of wells, Biojasa, the wells now are getting revived partly because of the WRD scheme or Nitol-Bine. Under that scheme and the grant that is being given to the well owner, these private and public wells are getting slowly activated through registration. So, since we are on the matter of rivers,
That's why we have requested DMA. तार न्हंयत डेब्री आणि बाकीचो कोयर मोठ्या प्रमाणात डंप करतात म्हणून DSS आणि अर्बन हेल्थ सेंटराक कळीत केला. One of the purpose of having this inspection today is also to get some feedback from the department as to what changes need to be made. These are of course what government department should do. One of the things we want from you is in what way consumers can change their behavior. There are various things. 6 महिन्या भितर खंय रिव्हर इकोसिस्टमीचो सांबाळ करूंक वी केअर गोवा मोहीम सुरू जातली. The other thing is that in the next 6 months, to take it forward, we have launched a specific campaign. It's called We Care Goa, voluntary consumer action for river ecosystems. गणपती विसर्जनाच्या वेळारूय खंय कोयर जावंक जायना. So we need to give a solution to the people over here. Since this is the Visarjan point, where during festival, like during Chaturthi, there will be many flower waste which would be generated over here. So instead of prohibiting them, we can, keep one dustbin that can be collected separately. Flower waste. Focused on that. Only on flower waste. Only focusing on flower waste. You can keep one dustbin where flower waste can be collected separately. Okay. Regarding dumping, we can put a barricades over there so that people cannot dump directly from the road over there. म्हापशा बस्तोडा रस्त्याक आनी घरांनी बुट्टी मारल्या उपरांत मुख्यमंत्री आमदार ब्रेस्तारा इन्स्पेक्शनाक गेल्ले तेन्ना तार न्हंय हुस्पुपाचो विशय आयिल्लो. तार न्हंय हुस्पिल्यार खंय म्हापशे वाठारांतले बुट्टेक उपाय येता. बुट्टे उपरांत इन्स्पेक्शनां सुरू. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. कोविडाच्या वरिश्ठांत दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत नोडल ऑफिसर म्हणून जबाबदारी सांबाळिल्ले डॉक्टर राजेश पाटीलाक हॉस्पिटल स्टाफान सेंड ऑफ दिलो. मडकयचो उद्देजक मोगोच्या सुदेश भिंगीन भाजपांत एंट्री मारली. येता त्या वेंचणुकेंत तिकेटींत बायलांक 33% आरक्षण दियात म्हणून काँग्रेस महिला मोर्चा केंद्रीय काँग्रेस फुडाऱ्यां कडेन मागता. गोंयभरच्यो एक खबरो. कोविडाच्या अरिश्टांत दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत नोडल ऑफिसर म्हणून जबाबदारी सांबाळपी डॉक्टर राजेश पाटीलाक हॉस्पिटल स्टाफान सेंड ऑफ दिलो. डॉक्टर राजेश म्हणटा वाशिनां घेयात, कोविडाक हरयात. सगळ्या लोकांनी मनान धरपाक जाय की जरी वेव कमी जाल्ली आसत तर फुडें आनी वेव येवपाची खूब शक्यता आसा. तर आमी सगळ्यांनी बरे तरेन मास्क वापरूंकच जाय, सोशल डिस्टन्सींग तर दवरपाकच जाय. हाजे बरोबर आमकां वॅक्सिनेशन हो प्रोग्राम सक्सेस करचो पडटलो. अशें न्हय की वॅक्सिन घेतलें म्हणून तुमकां कोवीड जावचो ना, पूण एखादो जरी तुमकां कोवीड जालो तर जायत तर ताजो परिणाम आमच्या लंग्सांचेर खूब कमी प्रमाणात जाता. हाजो ह्या वॅक्सिनाचो खूब एडवांटेज आसा. I am just the front of a great team. Everything from CND, the cleaning staff, the MTS, the nurses, everybody has done more than their call of duty. I'm very happy to go also, and at the same time feeling very bad to go. So started somewhere on the 19th of September. I was in my annulation at that time. So your staff with a heavy heart and a lot of warmth for you. सगळे इगर्जांनी गोंयांत 5 वरांचेर हांव ताका घेवन वयतालो. आमचे मीस जाता 6 वरांचेर पाद्री सांगताले टॉक दी आनी हांव चोयतालो तो इगर्जेक वचोन टॉक दितालो. मडकयचो उद्देगीक सुदेश भिंगी मोगोंतल्यान बीजेपीत गेलो. मोगोन आपल्यार आरोप केला ताचे पुरावे दाखोवचे म्हण ताचें आव्हान. आज सुदेश भिंगी 8 दिसा पयलीं आमच्या पक्षान येयल्लो आसा. आव्हान केला ताणें की तूं मगो पक्षान तुवें एक तरी काम केलां, एक तरी मेळावो केला. हांव ताका दाखोवंक सोदतां म्हजे कडेन कांय कात्रणां आसा. कार्यकर्ते म्हणून काम केलां मरे. 2007 जेन्ना आमी निवडून आयले, हांव आनी म्हजो भाव, आमी कंटिन्यू काम केलां. आमी काम करपी मनीस. आमी घर बसून ते फटाश मारपी न्ही. कारणां खूब आसा. ताका कारण हें मुख्य म्हणजेच जिल्हा पंचायत. तो रात दिवस एक करून तो कॅटरिंग व्यवसाय चलयता, तेजेर तुम्ही अशे आरोप करप आणि घरचेच कुटुंबीय म्हणले ताणें एक शब्द वापरला, हे बरोबर न्ही. हे प्रदीपाचो इतिहास जर काडीत तर खूब आसा. प्रदीप कोण हाजी जर तुमकां टोटल शहानिशी करपाची आसा जाल्यार तुमी चर्चिल आलेमांव विचारा. गोंय महिला काँग्रेस मागता 33% तिकेटींचेर आरक्षण. गोंय आनी केंद्र समितीन खंय थारावचें. I am very happy to announce the blocks today is Kepe, Kumkuri, Kamkund, Margaon. There are many more which I have visited and that I will be giving. First, I am giving 10-10 in slot. For the reservation, we are supposed to get 33%.
आता गोवाचे लीडरशिप अँड द सेंट्रल लीडरशिप हॅव टू टेक दिस कॉल अँड दे आर सपोज टू डिसाइड ऑन वॉट दे विल गिव अस. आता आम्ही डिमांड करतात. But in the coming days, we will see who are the ladies who are working actively for the party, who have the winning capacity, and these are the ladies who will be put across to the main team, the selection committee, and we will demand. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात. विस्कळ भोंवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.